की ज्यो फॅसिलिटी मये प्रायमरी हेल्थ सेंटरान मेळटात, म्हणजे जशें आतां दोतोरान सांगलें की बरेच जाण आमी मेडिकलान वतात, पूण म्हाका दिसता बरेच लोक जे आसात हांगासरले हे आपले ब्लड रिपोर्ट काडपाक आसत बाकीच्या गोष्टीक हांगासरल्या हेल्थ सेंटरान वतात, कारण एक बरे तरेचें वातावरण त्या हातून आसा. एक धाकटी इमारत आसून सुद्दां बेस्ट प्लॅनिंग थंय करून दवरिल्लें आसा. आनी म्हणून आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, हांव काल पयर केन्ना तरी उलयतालो की हांव म्हणलें की तांच्यांनी जितले महिलांक लागून जे गोश्टी केल्या हाच्या पयलीं कोणेच चिंतूं ना. म्हणजे मेमोग्राफी टेस्ट आसत, पॅप टेस्ट आसत, म्हणजे ते सदांच सांगतात स्वस्थ नारी सशक्त परिवार. घरांतली बायल बरी जर घड आसली आसत जाल्यार परिवारूय बरो उरपाक शकता. आनी एखादें अर्ली डिटेक्शन एखादें जर जालें जाल्यार त्याचेर प्रिकॉशन म्हणून ते एखादें ताका लागणारे जे वेगळी वखदां जी आसा ती सुद्दां फुकट दिवपाचें ह्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्या मुळे देशभरा भितर अशा पद्दतीचे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्ले आसात. टॅक्स आसा तो पयलीं खूब पडटालो, थंय भितर वखदां आशिल्लीं, ती वखदां इतली म्हारग आसा. खुबशे घरांनी आवय कोणाची बापूय कोणाची जाणटी ही बरी नासता, ती बाबडे कितें करता चल्या कडेन पुता कडेन कितें पयशे सुद्दां मागता जाल्यार अरे म्हाका 500 दिले म्हणजे कित्याक दी म्हणटा अरे वखदां. तिका पूर्णपणे वखदाची काळजी आसता. बरें फार्मसीन गेलो की तेजें व्हडलें बील दिता. आनी आतां दोतोरी म्हणजे 4-5 वखदां दिता. पयलीं एक मद्दी लागपाचें तें दितालें तेन्ना हें गॅसाचें घे, हें एंटी हेजें घे, हें तुका आनी कितें जावचें न्ही म्हणून हें अशें फाटल्यान निमें आनी करून दोतोर मातशें राग धरची न्ही ती बाबडी दिली. पण अशा वेळाचेर ती वखदां सवाय जावची मेळची म्हणून आनी तो टॅक्स जो आसा ताचेर जो आसा तो टॅक्स काही हाजेर नील केलो आनी काही हाजेर खूब कमी केलो. म्हणजे आपले मनशाचें आपले नागरिकाचें आरोग्य कशें सुदारपाचें जाय ताचेर ही बारीकसाणेन केल्ली. आपल्या आंगात खंयचे दुयेंस आसता ते आमी अननोटीस जाता आनी आमकां कळटा केन्ना खुबशे फावटी पळय इतलो अवेरनेस आज आमी कॅन्सरान बी सगळो केल्लो आसा. इतलो अवेरनेस आज आमचे गोंय गव्हर्नमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आज इतलो एडवान्स आसा तरी आमच्या कडेन कितें जाता मॅसिव्ह एमआय जाता आनी मनीस मरता. आतां एक लक्षात दवरा जेन्ना मॅसिव्ह एटॅक येता हेच्या पयलीं त्या मनशाक कितें ना कितें तरी सिग्नल आसताच. कांयच ना आपलें कोलेस्ट्रॉल चॅक करपा जाय, डायबिटीज चॅक करपा जाय, केन्ना तरी तो किसकिसता म्हणटा मातसो घाम येता तो म्हणटा काय ना आज मातशें बरें ना 4 वरां न्हिदता दुसरे दिसान कामाक लागता आनी मागीर केन्ना केन्ना ढूम करून मॅसिव्ह येता वता. सो खुबशे फावटी कशें आसा असले बारीक सिम्पटम्स जे रुटीनली बॉडीन ना ते प्लीज नोटीस करात आनी जाता तितल्या जवळच्या डॉक्टरा कडेन वचात. गोंयांत आमच्या हेल्थ सेंटर CSCs PHCs नूक एंड कॉर्नर आसा अशें खंयच ना. म्हाका दिसता गोंयांत ही अशी स्टेट आसा जंय मेडिकल लेवल ऑफ ट्रिटमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट. वी हॅव गॉट द बेस्ट ऑफ टर्शरी केअर सेंटर म्हणटात तशें. आज आमच्या पंचायत मंडळान जो फुडाकार घेतलेलो आसा आनी आज हो हेल्थ कॅम्पाची आयोजन जाल्लें आसा. सगळ्या जनतेचे उपकाराक असो पडपी हो हेल्थ कॅम्प. ह्या हेल्थ कॅम्पाचें आयोजन करपाचो मुख्य हेतू जो आसा आमचे माननीय आनी यशस्वी पंतप्रधान जशें म्हणटा की आमची भारत देशांतली जनता फीट उरपाक जाय, निरोगी उरपाक जाय आनी हेका लागून आमकां जे काम करपाक जाय ते आमच्या जनतेची सेवा करपाक लागूंक जाय आरोग्याच्या बाबतींत.